Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant announces lockdown in Goa. The lockdown will commence from Thursday, 16 July 8 pm onwards till Monday, 20th July 6 am due to rising COVID cases in the state of Goa. Essential services will be open. CM Dr. Pramod Sawant also announced Janata curfew in Goa from 8 pm to 6 am every day till August 10th. Only medical services will be allowed, and second shift and third shift working people will be allowed. Police will act strict against violators, he added. परत एकदा लोकांक सेन्सिटाइज करपा खातीर आमी आज रातच्यान म्हणजे रातचे डेली ते टिल 10th ऑगस्ट पर्यंत रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत फक्त एक्सेप्ट जे एसेन्शियल सर्विसीन आपल्या सेकंड आणि थर्ड शिफ्टीक कामाक जॉबाक वता इंडस्ट्रीच्या निमित्तान तांकां जर सोडीत जाल्यार आमी जनता कर्फ्यू म्हणजे कोणीच भायर सरचे न्ही रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत पुलीस तेंचेर एक्ट जातले त्या खातीर आयज सांच्या रातच्या 8 पर्यंत ते सकाळी 6 पर्यंत टिल 10th ऑगस्ट पर्यंत जनता कर्फ्यू आसतलो. लोकांनी रस्त्यार येवचे न्ही, लोकांनी भायर भोंवचे न्ही. आयज रातच्यान सुरू जाता. It's only at night. ओनली एट नाईट. म्हणजे लोक रस्त्यार दिसचे न्ही अनलेस अँड अंटील फक्त एकूच सांगला हांवें जे इंडस्ट्रीत कामाक वता जेंचो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट आमकां खबर आसा आनी मेडिकल एमर्जन्सीज म्हणजे लोकांक खरें म्हणजे कोरोना व्हायरसाच्या उपरांत लोक जेन्ना गोंयांत 18 डेथ जाल्यो आज आमी म्हणटा की एक्टिव्ह केसीस आमच्या कडेन 1000+ एक्टिव्ह केसीस आसा. तितक्याच मोठ्या प्रमाणात लोक जरी सारखे जाले आसत जाल्यार सुद्दां खंय तरी लोकांनी हाज्या पासून थोडेशे पयस रावपाक जाय आसले. कोरोना व्हायरसा पासून बाबा आमकां कोरोना व्हायरसाची लागवड जावपाक जायना आसत जाल्यार आमी हे सगळे नियम पालन करपाक जाय. ते पालन करिना हेच सरकाराच्या लक्षांत आयलें. आमी म्हाका दिसता जवळपास 40,000 चड लोकांक मास्क वापरना म्हणून कंप्लेन दिले. सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळना म्हणूनय बी तांचेर कंप्लेनी रजिस्टर केल्यो. थोड्या लोकांक तर पुलिशांनी हाडून बसोवपा लागले. रातभर हाडून बसयल्या उपरांत सुद्दां लोकांक समज येना. म्हाका दिसता लोकांक कायद्याचीच भाशा कळटा हें दिसून येयल्लें आसा. त्या खातीर लोकांक कायद्याच्या भाशेन सांगपा खातीर आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा की रातच्या 8 वरांपासून म्हणजे 8 PM टू सकाळी 6 AM एक्सेप्ट मेडिकल एमर्जन्सी आणि दोज वर वर्किंग इन इंडस्ट्रियल हांकाच फक्त अलाव केले वयतले. प्रत्येक चेक नाक्यार अदरवायज आडयले वयतले. प्रत्येक पुलीस जे आसा हे प्रत्येक कडेन हाडून तांकां विचारले वयतले. फायट जाली पयलीं केसीची महाराष्ट्रांत थंय आतां कमी जावपाक लागला. सो ह्यो आमी अशे उपाय केले उपरांत आमची गोंयांत बी अशें कमी जातले अशें तुका दिसता? त्याच खातीर म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कदाचित आमी आज 15 जुलैक आसा 170 केसीस मेळ्यो म्हणून म्हणटा कदाचित हे 20 जुलै पर्यंत अजूनय ह्या धर्तीचेर केसीस कदाचित आमकां कर्व फ्लॅटन जावपाक जाय जो आमी म्हणटा पळय न्ही कदाचित हाज्या उपरांत ह्यो फ्लॅटन जावं शकता किंवा ते जावपा खातीर म्हणून एक प्रयत्न हो जो आसा आनी ताका फुडली स्टेप म्हणून आमी पूर्णता 3 दीस फ्रॉम कमिंग फ्रायडे इट इज अ फ्रायडे सॅटर्डे आनी संडे वो फक्त एसेन्शियल गोष्टी सोडून पूर्णता बंद दवरपाचो सरकारान निर्णय घेतला 3 दिसां खातीर. येता त्या शुक्रार दीस शेनवारा आनी आयतारा म्हणजे जेणे करून ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो तो सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत. कंप्लीट बंद कंप्लीट हय 100% बंद जावन दवरतले. कारण आमी ओवरऑल राज्यांत पळयल्या उपरांत आमी जाचो विचार करतले की आमी हायेस्ट पोझिशनाचेर कदाचित पावूंक शकता आनी त्या पोझिशनाचेर आमकां पावल्या अशें जाणवलें. आमी हेल्थ डिपार्टमेंट बाकीच्या सगळ्यां कडेन डिस्कस केल्या उपरांत कारण हाज्यो पावसांत सगळ्यात चड केसीस वाडटल्यो. आज आमकां तत्र आसलें आयज पावसाच्या मध्य स्थितीचेर आमी सगळे जाण पावल्ले आसा. ताका लागून म्हाका दिसता की हायेस्ट केसी कदाचित आमी अचीव केल्या आसतल्यो. हाजेर खंय तरी तो फ्लॅटन करपा खातीर सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा की ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरांपासून सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत एसेन्शियल गोष्टी सोडून ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो बंद आसतल्यो. After lockdown was announced by CM Dr. Pramod Sawant,
GPCC President Girish Chodankar expressed his views in regards to the lockdown. Girish alleged that partial lockdown announced by Goa CM is reflection of defective administration. अकस्मात पार्शियल लॉकडाऊन करून ह्या सरकारान परत एकदा दाखवून दिलें की आपूण कितलो डिफेक्टिव्ह आसा तो. लॉकडाऊन इज नॉट अ सोल्युशन. ताका सायंटिफीक बेज कांयच ना. पूण जेन्ना गव्हर्नराची मिटींग आसा तेजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान लॉकडाऊन करून तें लॉकडाऊन पॉलिटिकल लॉकडाऊन काय हें सेल्फ सर्वायविंग लॉकडाऊन हो एक प्रश्न आमी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतात. ह्या सरकार इतलो इनसेन्सिटिव्ह. ह्या सरकारान कोविड-19 म्हणजे करप्शनाचें एक टूल हें करून म्हाका दिसता आपल्या मिसमॅनेजमेंटान फोकस नासतना काम करून गोंयच्या 18 निरपराध लोकांचो बळी दिला. आनीक लोकां भितर सद्या एक वेगळ्या तरेचो भंय अविश्वास निर्माण जाल्लो आसा. एक इनसेक्युरिटी निर्माण जाल्ली आसा. आनीक त्या खातीर लोकां भितर एक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. लोक काजाबूज जाल्ले आसात. सरकारा कडेन कांयच एक्शन प्लॅन ना. आनीक सरकारान त्या खातीर ताबडतोब एक क्लियर कट प्रॅक्टिकल एक्शन प्लॅन सगळे एक्सपर्टांक घेवन ग्राउंड लेवलाचेर जे काम करतात त्यांचे सगळे सहकार्यान एक बरो एक्शन प्लॅन लोकांक तेणी दिवपाक जाय. लोकांचो विश्वास परत घेवपाक. तशेंच आमी कितले तेंप जाले एक व्हायट पेपर मागतात. जवळ जवळ 2 म्हयने जावन गेले. सरकार अजुनूय तो व्हायट पेपर दिना. सरकारान ते ताबडतोब एक व्हायट पेपर दिवचें. सरकाराचे कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट करप्शन आमी सरकाराक एक्सपोज केल्लें आसा. आतां आमी सेल्फ सफरिंगाचे एक एजिटेशनाक आमकां वचपा पडटलें. सरकाराक नाल्यार ती जाग येवची ना. कारण लोक सगळे चवताळलेले आसा गोंयचे. तेन्ना सरकारा कडेन मागतात की ताबडतोब एक व्हायट पेपर तूं रिलीज कर इमिजिएटली. आनी जी तुमी हॉस्पिटलांक 20% बेड दवरपाचे आसा त्या हेजेर तुमी कोविड-19 सगळ्याक पसरतले तेन्ना तें ताबडतोब तुमी फाटीं घेवचें. Aam Aadmi Party leader Elvis Gomes shared a post on Twitter soon after the lockdown was announced. Here's the tweet by Elvis Gomes. Elvis says that Goa goes for another Janata curfew and lockdown as Goa CM says people are not disciplined. Now this photo is a lesson in discipline. NCP leader Churchill Alemao urged Goa CM Dr. Pramod Sawant to extend the 3-day lockdown. आज चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केला काल की 3 दीस लॉकडाऊन. म्हगेलो हंबल रिक्वेस्ट सीएमाक आनी गोव्हर्मेंटाक, आमी सगळे 40 आमदार आहाय. 40 आमदारांक गोंयकारांनी निवडून दिल्या. 40 आमदारांनी अनिनिमस तरी सगळ्यांनी तरी कायद्यांतल्यान तरी मानून घेतले आनी तेका लोकांक तर मुगेल हिसपान ते 3 दीस केले तें आनी वाडोवपाक जाय आनी इतले स्ट्रिक्ट दवरपाक जाय. जेन्ना लॉकडावन जालें लॉकडावनाचेर स्ट्रिक्ट आसपाक जाय. जेन्ना आयज हांव पळयतां आख्खे गोंयांत तरी पळयलें जाल्यार कितल्या जाणां मास्क नासतना हेंच ना, मिनींग ना. इतलो लोक आमचे आतां 18 भाव मरोन गेले. आजुनूय तर आसा लोकांक समजून घेवपाक जाय. कित्याक आयज हांव जाणा जायत फावटी अशें दिसता मरण मनशाची येताच, पूण देवान सांगलो आहा ज्यो 24 घडयो येता त्यो आमी त्यो सांबाळपाक जायो. देवान पयलें सांगलां तुवें कॅर घेवपाक जाय तुज्या लायफाची आनी बकून ह्या दुयेंसाक जोण एकल्यान कॅर घेवपाक जाय. तर पासून हांव मागतां जेन्ना 40 आमदार कसले पॉलिटिक्स नासतना कित्याक हे दुयेंस
हें दुयेंस सारकें सिरियस. आयज तरी आमच्या गोंयांत फकत 18 मेले, हेर गांवांनी लाखांनी लोक मेल्लो. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.